Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आब्रामाचे पोतयेणीन सारायन ताका एक पूण भुरगें दिवंक नासलें. पूण आगार नांवाची एक इजिप्तकार दाशी तांगेर आसली. सारायन आब्रामाक म्हणलें, आतां आयक, सर्वेस्परान म्हज्या कुसब्याक फळ दिवंक ना म्हणटच तूं म्हजे दाशीशी वच. तिचे वरवीं घडये म्हाका भुरगें मेळत. सारायन सांगलोलें तें आब्रामान मानून घेतलें. हे भाशेन आब्रामान कानानच्या देसांत 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत सारायन आगाराक आपले इजिप्तकार दाशेक घेतली आनी आपल्या पोती आब्रामाक ताची बायल कशी दिली. म्हणटच तो तिचेशी गेलो आनी ती गर्भेस्त जाली आनी आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण तिका गोमल्या उपरांत ती आपले धोनेणीक किकोंड करूंक लागली. सारायन आब्रामाक म्हळें, म्हाका केल्लो हो अपमान तुका भुजूं. हांवेंच म्हजे दाशेक तुजेशी धाडलोली, पूण आतां आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण तिका गोमला आनी देखून ती म्हाका किकोंड करता. तुजे आनी म्हजे भितर सर्वेस्पोर जोडती करूं. आब्रामान सारायक म्हणलें, बरें तर, तुजी दाशी तुज्या हातांत आसा, तुका बरें दिसता तें तिका कर. साराय तिका इतले त्रास दिवंक लागली की ती तिचे सोरशिली पळून गेली. शुराचे वाटेर ओरोण्यांत एक झोर आसली. हे झोरीशी सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी. ताणें तिका म्हळें, आगार, सारायेचे दाशे, खंय थावन आयल्याय आनी खंय वेताय? तिणें जबाब दिलो, हांव म्हजे धोनिणी साराय सोरशिली पळून वेतां. सर्वेस्पराच्या दुतान तिका म्हळें, परतून तुजे धोनिणीशी वच आनी तिच्या हाताखाल राव. आनी सर्वेस्पराच्या दुतान तिका आनीक सांगलें, हांव तुजी संसोद इतली वाडयतलो की ती मेजूंक जावची ना. उपरांत दुतान तिका म्हळें, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इस्मायल म्हूण तूं ताका नांव दवरतली, कित्याक सर्वेस्परान तुजी खोंत पळयल्या. रान गाडवां सारको मनीस तो जातलो. ताचे हात सगळ्यांचेर विरुद्ध आनी सगळ्यांचे हात ताचेर विरुद्ध आसतले आनी सगळ्या आपल्या भावां हुजीर तो आपलो तोंबू ताणतलो. आगारान आब्रामाक एक पूत दिलो आनी आगाराक जल्मल्ल्या पुताक आब्रामान इस्मायल म्हूण नांव दवरलें. आगारान इस्मायलाक जल्म दिलो तेन्ना आब्रामाक 85 वर्सां आसलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बळिश्ट कर्तृत्वांचे कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत? जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगळीं भागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो.
मुजेशी ये, म्हाका आदार दे. तुवें विंचून काडलोल्यांचें सूख म्हाकाय भोगून दी. तुजे पोरजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष भरीत कोर. तुज्या दायजाचे व्हडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार. सोमे म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्या. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गाराज्यांत भितर सोरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराज्यांत भितर सरतलो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोमया सोमया, तुजो संदेश आमी परगोटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोरशिलीं कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. देखून ही म्हजी उतरां आयकोता आनी तांचे प्रमाणें चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवरायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे प्रमाणें चलोना तो आपलें घर रेवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवरायलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें. आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकोवण आयकून लोक जोबोर ओजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोणूच स्वर्गार वेचना. मातयेव 7:21 म्हणटा. ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. स्वर्गार वचपाचें मोन सगळ्यांक आमकां आसा, पूण मरण कोणाकूच नाका, कित्याक मरूंक आमी भियेता. जर मरण आमकां नाका जाल्यार स्वर्गार आमी कशीं वेतल्या? स्वर्गार वचपाची वाट खंय शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वेता जाल्यार शेजाऱ्यागेर भितर सरूंक म्हाका कित्याक अवघड लागता काय? तूं आमगेर सायबिणीक येवंक ना म्हणटोच हांव तुमगेर सायबिणीक येना. ही खंयची धर्माची शिकवण काय? दिसपट्टी तेर्स मिसांत वांटो घेवप, रेतीरांनी वचप, सगळ्यो रिती पाळप, पूण म्हज्याच घरांत ओ शेजाऱ्याक हांव सगळ्यां लागीं
दुस्मानकायेन जियेता जाल्यार हो स्वभाव स्वर्गार म्हाका व्हरतलो काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक स्वर्गार थेवे जोडपाची शिकवण दिता आनी तांचे मन निटायेर घालता. शीस आनी लोक जायते फावटी आपूण पयलीं स्वर्गार पावतलीं म्हूण समजतालीं, कित्याक आपूण उपास करतात, सोम्या सांगातात जियेतात आदी. असल्या संदर्भांत जेजू तांकां खरी ओशीर वाट कितें ती दाखोळ करता आनी कोश्टांक फुडो करून ह्या वाटेन चलतल्यांक सर्गींचीं दारां उक्तीं जातलीं म्हूण शिसांक सांगता. दिसपट्टी देवाचें उतर आयकून जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगुशेंत आनी समाजांत आमी कोश्टांक फुडो करूंक वावरुया आनी जेजून दाखयलेली ओशीर वाट धरूंक प्रयत्न करुया. प्रितीवंत बापा, जिवितांत तुजें उतर सांबाळून आनी तें दुसऱ्याचे सेवे चाकरींत आनी मोगान आमी जियोंक वावरूंक आमकां तुजें मन आनी तुजी कृपा फावो कर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.